दनपारांचो वेळ खूब गरमी आसा हांगासर भायर हांव जाना आनी म्हटलें एक वर हें हो सत्र हांगासर चलतलो. कोंकणी साहित्य फाटल्या एका दशकाची प्राप्ती आनी फुडार ह्या विशयांत आमचे जालवंदार हांगासर आसात. एच एम पेर्नाळ, अन्वेश सिंगबाळ, हनुमंत चोपडेकर आनी टायटस नोरोना. तांकां एक फावटी तुमी एक ताळयो दिवन स्वागत करया आमी. हांगासर कोंकणी साहित्य म्हणटना जायते विशय आयले. कोंकणी साहित्याचे जायते प्रकार आयले. तातूंत बाळ साहित्य म्हणा, भुरग्यांचें साहित्य म्हणा, कविता म्हणा, कथा म्हणा, कादंबरी म्हणा, समिक्षा, विमर्श साहित्य या एसेज, प्रबंध, ललित प्रबंध, हास्य, विडंबन हे सगळें साहित्यांत आयले. आनी कांय थोडे फावटी आमी साहित्या विशीं उलयतना कोंकणी भाशेचो उल्लेख करी जंय पडटा जाल्ल्यान कांय संशोधनाच्यो कांय गजाली, कांय शिक्षणाच्यो कांय गजाली आमी आपणूंक पुरो आपणे जे पडटले. आनी कांय थोडे फावटी कांय संदर्भांनी कोंकणी चळवळीच्योय गजाली आमी आपणेच्यो पडटल्यो. आनी कोंकणी भास म्हणटना उडोवन आमी सकाळीं आयकलें हनुमंत बाबान सांगलें आमची अस्मिताय ती आमची अस्मिताय. आमच्या माय भाशेन आमकां ज्या बळवंत रितीन अभिव्यक्त करूंक जाता तितल्या एका प्रभावशाली रितीन आनेके भाशेन आमकां आमकांच अभिव्यक्त करूंक जाता अशें हांव चिंतिना. कांय अपवाद आसता तर हांव ना म्हणना. भास आमकां एकसूरपणांत सांगात दिता. भास इश्टागती फुलयता. भास मोग फळयता. कांय थोडे फावटी गाळी दिवन आमचो रागय काडूंक शकता हांव भाशे द्वारे. आनी हें आमचें जिवीत जें आसा तेंच साहित्य रुपार आमी कांय थोडे फावटी दाखल जाता. आतां भास म्हणटा फकत आमी ती उलोवण्याचें एक साधन, एक संपर्काचें साधन अशें लेखलें जाल्यार ताका एक दाखलो दिया पळया. आमची जी कूड आसा, आमचे भुके खातीर फकत आमी एक जेवण जाय म्हणून आमी चिंतलें जाल्यार, फकत खाण आमकां पावलें म्हूण चिंतलें जाल्यार हे कुडीची भलायकी लांब काळाक सांबाळून दवरूंक आमच्यान जावचें ना. हें खाण आमकां खंय तावन येता, तें कोण दिता, ताची परिस्थिती कसली आसा, आमच्या जिवाक, आमच्या कुडीक कितलें खाण कितल्या मापान खायचें हें सगळें आमी चिंतलें जाल्यार मात्र आमच्या कुडीची भलायकी आमी सांबाळूंक सादी आसा. तशेंच भाशेच्या नदरेन आमी पळोवंक जाय. आमचे साहित्यकार तांची परिस्थिती कशी आसा, आमचें साहित्य खंयच्या नमुन्याचें आसा, आमचे जे संस्था आसात ते साहित्याच्या वाडावळी खातीर कशें वावुरतात हें आमी चिंतून पळयलें जाल्यार भाशेची अभिवृद्धी जावंक सादी आसा. आनी भाशेची अभिवृद्धी जाल्ल्या वेळार आमची अस्मिताय आमी सांबाळूंक सादी आसा. आनी आमची अस्मिताय आमी सांबाळलेल्या वेळार आमचें व्यक्तित्व आमी बळवंत करूंक जाता. समाजांत एक वळख आमची स्थिरावंक जाता अशें हांव लेखतां. चडीत उलयनासतना आनी एक गजाल पळया. हांगासर हेंच विश्व केंद्र पळया तुमी. बस्ती मामान हें आरंभ करता आसतना भोव कश्टाच्यो गजाली आसल्यो. कांय थोड्या मनशांक लायक TVMक आनी आयलेवार कांय उल्हास कामताक तें मोगलें की म्हज्या भाशेंत, म्हज्या ह्या संस्थांत कितें तरी कमी आसा, हांवें कांय दिवं ना, म्हजें अस्तित्व म्हळ्यार म्हजी भास ही आसा तातूंत म्हूण तांकां केदाळा समजलें. तेन्ना तांणी हांगासर येवन अशा वाडावळी खातीर तांणी प्रयत्न केले. आज हाची एक नक्षाच सगळ्या विश्व केंद्राची नक्षाच बदलल्या. तशेंच आमी लेखूंक जाय म्हणलें एक प्रयत्न, एक आलोचन्यो ह्या एका आमच्या डिस्कशनांत जावं दीत. आमचे मदें आसा HM पेर्नाळ, ते आसात आर्सो कोंकणी नेमाळ्याचे प्रकाशक, किटाळ.com हाचे संपादक, एक उत्तीम विमर्शक, समीक्षक म्हणून तांकां नांव आसा. कविता ते लिखतात, बरे उलोवपी आसात. तांणी हांव सगळें की सुरवेर आमी फाटल्या दशकाची प्राप्ती कितें हें ते 5 ते 7 मिनटां चड म्हळ्यार ते पयलें उलयतले. आनी त्या उपरांत आमी फुडारान कितें करूंक जाय ह्या विशयांत आमी उलोवन या. पयलें हांव HM पेर्नाळाक
मागता की ताणें ताचे आलोचन्यो आमच्या साहित्यान पडल्या दशकांत आमी कितें प्राप्त केलां कितें जोडलां ह्या विशयांत उलय जाय अशें आनी प्रत्येक करून तो उलयता आसतना कर्नाटकाच्या दिश्टीन उलयतलो कोण कांय थोडे पटी गोंयच्या राज्याकय आपटलो कोण ना तेंच्या साहित्यकारांक तेंचें साहित्य आपटलो कोण ना देव बरें करूं मेल्वेन सर हांव फॅनाचे वारें हांगा पडटा म्हण हांगा बशिल्लो फस्ट रावंड म्हाकाच येता म्हण म्हाका गुर्तूना ओके आय एम ऑलवेज 12th बॅट्समॅन पूण आज ओपनिंग करूंक सडना ओपनिंग केल्यार थोडे बडी सिद्धूय 0 आउट जाल्ली गजाली आसा नाव द सेशन इज बिकमिंग इम्पॉर्टंट बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वर्सस ह्युमन इंटेलिजन्स हांव तें डिस्कस करनासलो हांगा उदोळचें सेशन जातालें डू वी नीड ए म्युजियम ऑर ए गार्डन बिकॉज सगळे त्या सेशनांत आदी कितें आसा तें आमी कंप्युटर घालचें तें डिजिटायज करचें ते विशयान मात्र उरून आसलें नवें कंटेंट क्रिएट करतल्यांक तुमचें टॅक्नॉलॉजी खंयच्या अर्थार उपयोगाक पडटा म्हणल्या विशयांत उल्लेख येवना सपोज हांव आतां म्हजें बरोवचें बंद करतां आनी हांव डिक्टेट करतां कंप्युटराक एग्जॅक्ट स्क्रिप्ट तयार जाता की म्हणून ताका परतून कॉर्पसाचे तले बरो येत जाल्यार आमकां क्रिएट करतल्यांक उपकार पडटलो आतां एक फ्रेमवर्क घालून आमी मुखार वयचें आतां दशकाची प्राप्ती म्हळ्यार 10 years 10 years म्हळ्यार खंयचे 10 years म्हणून आमी करचें न्ही जाल्यार आय वील ओवर शॉटींग सो 2010 to 2020 2010 सुरू करया 12 वर्सां गेल्यार ओडना 2 वर्सां गेल्यार ओडना हय एप्रोप्रिएट कित्याक म्हळ्यार 2010 ना कांय थोडे पटी अशें जाता एचएन कांय थोडे पटी आमचे ऑब्जेक्टिव्स जे आसात ते फाटल्या 30 वर्सां आदले आसता ताचें काम अजुनूय कंटिन्यू जाल्लें आसता कांय ताचें कंक्लुजन फाटल्या दशकांत जाल्लें आसता कांय थोडे पटी ओवरलॅप जाता तशी निश्चित पूण पळयत आसतना आमी 2010 आमी 2010 जावन 2020 म्हणसर आमच्या दशकाची प्राप्ती आनी 2020 जावन 2020 जावन 2030 म्हणसर आनी ताका आमचे विजन TVM विजन 2030 म्हळ्यार मॅच जाता सो 2010 जावन 2020 म्हणसर ह्या दशकांत कसले प्राप्ती आमकां मेळ्ळ्यात म्हण सांगल्यार आतां हांगासर डिस्कस जाल्ली तांत्रिकता जी आसा टॅक्नॉलॉजी ती मस्त पिकाक येवन रावली Y2K म्हणून एक बग्ग येयलें तेटला 2000 त्या हाच्या उपरांत तें ऑलमोस्ट फिक्स जालें ताच्या उपरांत सडाव जावन डिजिटल प्लॅटफॉर्मांनी ती कविता.com सायट जावन दी ताच्या उपरांत 2010 उपरांत हांवें किटाळ.com सायट केली कोंकणी भाशा मंडळाचे वेबसायट सायट केली सडाव जावन हातूंत आयलें आतां 12 वर्सां आमची किटाळ रन जालें म्हणून तातूंत कितलें कंटेंट आसा म्हणून तुमी चिंता कोंकणी पोएट्री ती दोनूय स्क्रिप्टांनी आसा कन्नडा स्क्रिप्टांत ती आसा ताच्या उपरांत नागरी स्क्रिप्टांत ती आसा कांय एक 2000 जावन सायट रन आसा तातूंत कितले कॉर्पस आसा म्हणून चिंता वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पस अँड बोथ ऑफ देम आर इन युनिकोड ओके आनी तुमी डिस्कस करतना हांगा आमी सोबाया विशयान ती उलयल्या गुगल फॉन्ट्स आर देर कन्नडांत ती गुगल फॉन्ट्स आसात अँड दे आर व्हेरी डेकोरेटीव अँड आय एम युजींग फॉर किटाळ ऑल्सो अँड कोंकणी पोएट्री ऑल्सो युजींग सो ते इल्ले स्टडी तुमकां आसूं म्हणल्या खातीर सो आतां आमी जर हांगासर कोंकणीच्या हातूं उपलब्धी कितें उलयता एकॉम्प्लिशमेंटाक पूरक जाल्लें वातावरण तें कर्नाटकांत सुरू जाल्लें सादारण 90 दशकांत हांगासर अकॅडमी सुरू जाली भाशा मंडळ आसलें कोंकणीचें तें चुरू निद्र आसतलें दुसरी ऑर्गनायजरां सुरू जालीं ताच्या उपरांत कोंकणीच्या कवितेच्या उदरगते खातीर येवचें कविता ट्रस्ट सुरू जालें कविता ट्रस्टा जावन कोंकणी कवितेक व्हडली प्राप्ती मेळ्ळी कितें म्हळ्यार अक्रॉस द एजस भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी आतां व्हडल्या एज ग्रुपाकी तांणी कविता वाचनाचे सर्त बरयले सुरू केले ताच्या उपरांत भुरग्यांक बरोवचें कविता बरोवंक स्पर्धा सुरू केलो अशें आनी मेल्विन सरान आतां सांगिल्लें बरें हें सगळें एकॉम्प्लिशमेंट 2010 जावन 2020 म्हणटा जाय अखेरीची 2-3 वर्सां ती कोविडा निर्माण पाड जालीं जाल्यार ताची पिटिका खंय आसा तें ग्रावंड सेट केल्लें सादारण Y2K म्हणून हांव कितें म्हणटा 2010च्या उपरांत हें केलें हांगासर विश्व कोंकणी केंद्र तें पराकाष्ठाक आयलें आनी थोडी ऑर्गनायजेशन कविता ट्रस्ट तें पराकाष्ठाक आयलें ताच्या उपरांत कर्नाटकांत साहित्य अकॅडमी जाल्ली ताच्या उपरांत तांतूय बरोसो हें जालो पूण आमकां उपलब्धी अशें लाभले आतां साहित्य कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकॅडमीन बूक पब्लिकेशन सुरू केलें स्वतंत्र संस्थे बूक पब्लिकेशन सुरू केलें ताच्या उपरांत कविता ट्रस्टानूय बूक पब्लिकेशन सुरू केलें आनी किटाळ जाळी जागो सुरू जालो ताच्या उपरांत मस्तू जाळी जागे सुरू जाले ते सस्टेनेबिलिटी नातिल्ली ताच्या उपरांत कविता ट्रस्ट जाले आतां हे सगळे साहित्य प्रकारांत आमी कंपेर केलें जाल्यार तातूंत कवितेच्या क्षेत्रान केल्ली तितली प्रगती साहित्याच्या हेर प्रकारांनी केली ना
नाटका विशयांती आमी सांगता साहित्याचे म्हणटा नाटकाचे कृत्य विशयांत येता. नाटकाचे कृत्य कशें जालें म्हळ्यार हांव आनी एडी आबाता येताना उलोवन नासलें. आतां मॉल्स पुरो जावन ल्हान नाटकाचें हें पुरो कशें हें जातात, ल्हान शॉप्स पेटी शॉप्स कशें बंद जातात तशें पयलें पुरो हर एका पिरगेचे नाटक आनी पुरो जावन आसलें आनी तेंचे लोकल एक्टर एक्ट करतले आनी पिरगेच्या दिसा बेस्ताच्या दिसा नाटक प्रदर्शन जातालें. आतां कालें जाल्यार म्हळ्यार 1 या 2 मात्र नाटकाचे कंपनी जावन ते पुरा मरोन गेल्यात. ते पुरो एक मोनोटनस जावच्या एका दिशेनी जाला आनी नाटकाचे कृत्य उपजोवनात आनी काले म्हळ्यार एडॅप्शन चड जातात. दुसऱ्या भाशेंत जावन नाटक येतात तशें. पूण कवितेच्या आकात तें जाल्लें प्रोग्रेस तें बऱ्या अंतन जालां. ताका आनी एक हें बुन्यादी वावर जाल्लो जागे कविनी म्हळ्यार चाफ्रा दे कोस्ताना मेल्विन सराणी आसले ताचे विशयान चड उजवाड टायटस नॉरन ते पंगतले. सो कादंबरीच्या लेवलाक आतां हांगाच्या आदल्या सेशनांत कोणें आमच्या कॅरन मार्तन सांगलें दिसता लाँग स्टोरीज या नॉवेल्स वाचचे तितले सोंसणीकाय आमच्या भुरग्यांक ना ते देखून ताचे विशयान चड कॉन्टेंट क्रिएट जाते ना म्हणून 2010 दोन 2020 ह्या दाखड्यान पळयल्यार तेंय आमकां एक उणेपण दिसता. पूण काणयो आयल्यात, कविता आयल्यात, प्रबंध आयल्यात, विनोदीक साहित्य आयलां आनी ह्या सगळ्याक आजच्या आदल्या दशकांनी केल्लो बुन्यादी वावरू पूरक जाला. आनी विथ दीस आय कन्क्लूड माय ओपनिंग रिमार्क्स. ओके. देव बरें करूं. HMO कांय थोड्यो गजाली कर्नाटकाच्या दिश्टीन कर्नाटकांतल्या कोंकणी साहित्याच्या दिश्टीन ते उलयले. हांव आतां उपकार मागतां की अन्वेषा सिंगबाल जी कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हाची अध्यक्षा आसा. फाटल्या 60 वर्सांच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या चरित्रेंत एक बायल एक स्त्री अध्यक्षा जाल्या जाल्यार ती पयलेंची अध्यक्षा अशें एक इतिहास तिणें रचला. आनी तितलें मात्र न्ही ती एक कवयित्री आसा, एक बरी उलोवपी आसा. आनी बाय अन्वेषा तुवें तुमचे विचार मांडचे. देव बरें करूं मेल्विन बाब. सगळ्यांक नमस्कार. ह्या सत्राचो विशय जो आसा जे फाटल्या दशकाचे आमी साहित्य आनी साहित्याचो प्रवास नियाळटात तो म्हज्या खातीर खूब लागींचो विशय. कारण म्हज्या खातीर फाटलें दशक तितलेंच म्हत्वाचें आनी त्या दशकांतूच हांवें कोंकणीच्या कार्यात म्हजें पावल घालें. म्हणटकर एका तरेन बरोबर आमचो प्रवास म्हणूं येता आनी फाटलें दशक तातूंत काम करता आसतनाच एक तिरायत म्हणूनय बी थंय चलिल्लो प्रवास आनी काम म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें. त्या नदरेंतल्यान म्हजी कांय जी ऑब्जर्वेशन्स कांय नियाळ आसा ते तुमच्या मुखार दवरता. एक गजाल वा हुस्को जो उक्तावणाच्या सत्रांतूय बी आमच्या मुखेल सोयऱ्यान उक्तायलो आनी म्हाका दिसता सगळ्याच भासांक आमकां सदांच तो हुस्को आसता की आमची भास कशी तिगतली आनी आमची भास मुखा वयल्या पिळग्यां मेरेन कशी पावतली. आनी त्या नदरेन पळयतना फाटल्या दशकाच्या सुरवातेकूच गोंयांत एक खूब म्हत्वाची घडणूक घडली. जे बऱ्याचशा शाळांनी आपले शिक्षणाचें माध्यम कोंकणींतल्यान इंग्लीश केलें आनी एकंदर एक चळवळ माध्यम भास चळवळ सुरू जाली आनी तातूंतल्यान खुबशे प्रश्न निर्माण जाले. ती फक्त माध्यम किंवा शिक्षणाचें माध्यम इतल्या पुरतीच ही चळवळ उरली ना. आनी म्हाका दिसता बऱ्याचशा जाणांचे दोळे उगडले त्या चळवळींतल्यान आनी आमचें काम त्या दृश्टीन मुखार सरलें. कारण आमी जेन्ना ह्या प्रश्नाक भिडटालीं की भुरग्यांनी कोंकणींतल्यान शिकपाक जाय, भुरग्यां मेरेन कोंकणी पावपाक जाय आनी कोंकणी भास किंवा खंयचीय भास तिगतली जाल्यार ती भुरग्यांच्या ओंठार खेळपाक जाय जाल्यार आमच्या कडेन बाल साहित्यात किंवा भुरग्यां खातीर कितें आसा. आनी हो प्रश्न परत आमकां जेन्ना भिडपाक लागलो तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळ जी गोंयांतली म्हालगडी संस्था आसा त्या संस्थेन एक खूब विचारपूर्वक निर्णय घेतलो की आतां आमी भुरग्यां खातीर आमचें लक्ष केंद्रीत करतले आनी तांच्या खातीर साहित्य निर्माण करतले. आनी त्या नदरेन फाटलीं 10-12 वर्सां मंडळाचो जो वावर चालू आसा तो फक्त कोंकणी भाशा मंडळा पुरतो वावर ना. भारतांतल्या बऱ्या बाल साहित्यान काम करपी संस्थां बरोबर म्हणजे तातूंत NCERT म्हणया, प्रथम बुक्स, एकतारा, एकलव्य अशे कितल्योश्योच संस्था हांकां घेवन तो वावर सुरू जाला. आनी बाल साहित्यांत जें नाशिल्लें आनी जशें आमी परत म्हणटात की फक्त आयचें न्ही जाल्यार आनीक कांय वर्सां नंतर कितें जाय भुरग्यांक तें निर्माण करपाच्या वावराक आमी हात घालो. आनी आयज म्हणजे पुस्तकां, काणयांची पुस्तकां, चित्रबोध, तकटे ह्यो सगळ्यो गजाली आसाच. पूण नव्या माध्यमांनी जंय आज भुरग्यांक तें नवें माध्यम खूब बेगीन तांच्या हातान पडलां, कोविडाक लागून म्हणया वा हेर गजालींक लागून, ह्या नव्या माध्यमांनी बी भुरग्यां खातीर साहित्य कशें निर्माण जावचें
हाचो वावर कोंकणी भाशा मंडळान सुरू केला आनी तो एकंदर चालूच आसा आनी म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो वावर कारण आमी परत परत म्हणटात की ह्या भुरग्यांच्या हातान जर कोंकणी उरली जाल्यारूच ती सुगूर आसा. सो हो एका तरेन साहित्य निर्माण करपाचो वावर आनी मागीर पेटूल सारक्या कार्यावळींतल्यान हें साहित्य जें निर्माण जालां तें तांच्या मेरेन पावोवपाचो वावर आनी हें करता आसतना वेगवेगळे म्हणजे जशें हांवें म्हळें की काणयो कविता हें सगळें आसा पूण संगीत सारकेल्लें माध्यम ऑडियो विज्युअल माध्यम ही सगळीं माध्यमां घेवन बाल साहित्याचो वावर मुखार वता आनी हातूंत ज्येश्ठ ते कनिश्ठ म्हळ्यार साहित्य अकादमीचे पुरस्कार मेळिल्ले साहित्यीक धरून नवे तरणाटे नवीन भुरगीं ह्या वावरांत तांणी आपल्याक झोकून दिला ही खूब जमेची बाजू अशें म्हाका दिसता. दुसरी म्हत्वाची गजाल जी आमी वदळच्यान हांगा तंत्रगिन्याना बद्दल उलयतात तें म्हाका दिसता एक असो प्रश्न कोंकणीच्या बाबतीन आमकां आयलो की आमी सगळें मेळयलें पूण आतां मुखार कितें म्हणजे आमी कोंकणी साहित्य अकादमीन गेलीं कोंकणी राजभास जाली आमी गोंय घटक राज्य मेळयलें आनी आतां सगळें जालें काय कितें आतां आमी सुशेगाद बसूंक शकतात काय कितें आनी अशा वेळार एकंदर कोंकणी चळवळीन एक आढावो घेवन बरेचशे नवे प्लॅटफॉर्म नव्यो माचयो सुरू केल्यो गोवा युवा महोत्सव जावं किंवा युवा साहित्य संमेलन जावं अशा कितल्योश्योच आनी तातूंतल्यान उद्देश होच आशिल्लो की जे आमचे तरणाटे आसात तांच्या मेरेन ही कोंकणी उरची आनी तांणी कोंकणीचें काम मुखार व्हरचें आनी आमकां खुबदां दिसता की जेन्ना आमी तरणाटे म्हणटात तेन्ना ते उत्सवी मातशे पुरतेच उरता काय कितें किंवा ते फक्त म्हणजे नाचले गायले आनी गेले धुमशेणां काडली आनी गेली इतलेच पुरते उरता काय कितें पूण तें तशें ना. आमी जेन्ना साहित्य म्हणटात तेन्ना आमी साहित्य फक्त पुस्तकां फक्त कथा कविता इतल्याच पुरते दवरतलीं काय ज्या नव्या माध्यमांनी तरणाटे आयज कंटेंट क्रिएट करतात ताका आमी साहित्य म्हणून आपणावन घेतली. कितलेशेच म्हणजे हांव टॅक्नॉलॉजी हांव शब्दकोश किंवा हांव लिंग्विस्टिकान वचच ना पूण सादे सादे इंस्टाग्रामाचेर आयज जे कंटेंट क्रिएट करतात ते ज्या तरेन कोंकणी आनी आमची भास मुखार व्हरतात तें पळयल्यार म्हाका दिसता की आमकां हुस्को ना. हांव सादें एग्जाम्पल दिता रुद्र घोटके म्हणून हांगा जे तरणाटे आसा तांकां खबर आसता ताजे इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट हें आसा हँडल आसा आनी तो ऑलमोस्ट दर दिसा कंटेंट थंय निर्माण करता कंटेंट घालता आनी तें कंटेंट कितें आसता तर एक सादो रील आसता जातून कोंकणीन आमचे खुबशे अशे शब्द आसा जे हेर भासांनी मेळचे ना म्हळ्यार आमी फट्ट करून मारले म्हणटात नाल्यार अशे तरेचे शब्द सो अशे तरेचे शब्द घेवन तो कंटेंट क्रिएट करता आनी हातूंतल्यान कोंकणीची जी खाशेलपणां आसात कोंकणीची जी आपली एक जमेची बाजू आसा अशा तरेचे कंटेंट आयचे तरणाटे तयार करता सो हाका आमी साहित्य म्हणचें ना काय कितें. चित्रपट किंवा शॉर्ट फिल्म ह्या मळाचेर जे आज कंटेंट क्रिएट जाला त्यो निमाणे काणयोच न्ही ते निमाणे साहित्यूच न्ही. हालींच नॅटफ्लिक्साच्या टेक 10 ह्या सर्तींत जवळ जवळ भारतांतले आनी भारता भायलेय बी 1,500 स्क्रिप्ट्स आयिल्ल्यो आनी त्या 1,500तल्यान फायनल 10 जे एक्चुली शॉर्ट फिल्म जाले तातूंत 2 चित्रपट 2 शॉर्ट फिल्म्स कोंकणी आशिल्ले. सो ही कितली आमच्या खातीर खोशेची गजाल की अशा तरेच्या साहित्याक फाटल्या दशकात एक पूश मेळ्ळा अशे तरेचे साहित्य आनी हे तरणाटे तयार करतात म्हणटकूच जो आमकां हुस्को सदांच आसता की कोंकणी टिकतली काय कितें कोंकणी नव्या लोकां मेरेन तरणाट्या मेरेन पावतली काय कितें थंय तरणाटेच अशे तरेच्यो जापो दिता. सो म्हाका दिसता फाटल्या दशकान जो एकंदर आमकां जशें एच एम बाबानूय म्हळें की तंत्रगिन्यानान ज्या तरेन आमचेर एक प्रभाव घाला थंय आमची भाशा उरतली काय कितें ह्या प्रश्नाक बऱ्योचश्यो सकारात्मक जापो आमकां मेळ्ळ्या. हुस्के आसाच पूण ते आमी मुखार मांडया. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय अन्वेषा. अन्वेषान एक खूब म्हत्वाची गजाल सांगल्या की आमचे साहित्य म्हळ्यार पुस्तकांतले फकत आमी लेखाक धरचें कांय ह्या आधुनीक काळार जे रिल्स आनी हेर गजाली आमी तयार करता तातूंत जें साहित्य निर्माण जाता सान एक गजाल जावं पुरो ताकाय आमी लेखाक धरून जाता काय ही एक सवाल गेला एक प्रश्न गेला ताका आमी मागीर उलया त्या विशयांत. पूण जे युवा महोत्सव तसल्या फेस्तांनी जे उमेद तरणाट्यांक मेळटा तातूंत हांव हें पुरो सादी जालां हें ती सांगूंक सोदता. आतां आमचे मदें आसा डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर ते उडोवनूच तांची वळख जाल्या सकाळीं ते शेणै गोविंबाब गोवा युनिवर्सिटीचे शेणै गोविंबाब स्कूल ऑफ लँग्वेजीस अँड लिटरेचर हाचे मुखेली आसात आनी तितले मात्र न्ही अपुर्बायेचे ते कवी नाटककार आनी उलोवपी आसात.
तशें समीक्षकी आसात जायते बरप तांणी केलां, लेख तांणी केला. बाबू हनुमंत, तुमचे विचार तुमचे मांडचे. नमस्कार. कोंकणी साहित्य दशकाची प्राप्ती आनी फुडार हो आयच्या सत्राचो विशय आसा. आनीक पॅनल बाबान जशें विचारिल्लें खंयचें दशक घेवचें आनी हाजी स्पश्टोक्ती मेळिल्ली आसा 2010 ते 2022 आनी 1-2 वर्सां आमकां बोनस दिल्ली आसा आमच्या सत्राच्या अध्यक्षान. समजून घेवपाची गरज आसा जेन्ना एखाद्या दशकान, खरें म्हळ्यार तें दशक फक्त अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान आमी वर्गीकृत करता, खंयच्याय प्रकारचें साहित्य, खंयच्याय भाशेंतलें साहित्य आयलां हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना त्या दशकान जरी तें अभिव्यक्त जालें तरी सुद्दां ताज्यो प्रेरणा, अंतरप्रवाह हे साबार पयल्या दशकांतले आसता, ताच्या पयलींचे आसता. म्हणटकच 2000 उपरांत 2010 मेरेन गोंया भायर, कोंकण वाठारांत, देशांत आनी संवसारांत ज्यो समाजीक, सांस्कृतीक, राजकीय मळाचेर ज्यो विंगड घडामोडी जाल्यो बऱ्यो वायट, त्या साबार गजालींचे पडबिंब एक संवेदनशील लेखक, कवी म्हणून त्या लेखकाच्या वा कवीच्या अंतर्मनाचेर पडटा आनी तातूंतल्यान खंय तरी अस्वस्थ जावन तो अभिव्यक्त जाता. म्हणटकच 2010 ते 2022 हो जर कालखंड घेतलो जाल्यार हांव म्हणन की कोंकणी बाल साहित्य आसत, कविता आसत, कथा आसत, निबंध आसत, नाटक आसत, तियात्र आसत, कादंबरी आसत, ललित गद्य साहित्य आनी ललितेत्तर साहित्य आसत, ह्या साबार प्रकारांचो जर हिशोब घेतलो जाल्यार ह्या साबार प्रकारांनी त्यो प्रेरणा दिसून मेळटा, पळोवपाक मेळटा, ते अंतरप्रवाह पळोवपाक मेळटा. म्हाका 5 ते 7 मिनटां दिल्या. म्हजी एक अडचण आसा. विद्यापीठ स्तराचेर शिकयता आसतना 1 वराचो तास आसता आनी कांय लोक म्हणटा की म्हजे कडेन मायक येयलो की हांव पिसो जाता. हांव सदांच म्हणटा की हांव पिसो जाना, हो मायक म्हाका पिसो करता. कारण अभ्यास इतलो खोलायेन केल्लो आसा की 5 ते 7 मिनटांनी म्हाका जर बांदून घालशात तें शक्य जावचें ना. पूण मेल्विन बाबो एक योग्य मॉडरेटर आसा, ते म्हाका थांबयतले. हांव 5 ते 7 मिनटां भितर 2-3 प्रकाराचेरूच भाश्य करपाचो प्रयत्न करता. गोंयच्या साहित्याचो विचार केलो, कारण कर्नाटकान जे कन्नड लिपयेंतल्यान जे साहित्य जल्माक येता ताचो अभ्यास व्हडलोसो जायना, जे लिपयांतर जाता ताचो अभ्यास जाता, म्हणून हांव म्हजें लिमिटेशन घालून घेता. इश्टानो, समजून घेयात, 21व्या शेंकड्यांतल्या ह्या दुसऱ्या दशकान कोंकणी साहित्याची जर सगळ्यान व्हडली वळख जर कोणी केली आसत, कोंकणी कादंबरी. कोंकणी कादंबरी ही कोंकणी अख्ख्या साहित्याची वळख. जशें एच एम बाबान म्हणिल्लें तशें की पयली कविता ही वळख आशिल्ली, कविता ही कोंकणी वळखीचें साधन आशिल्लें, जाल्यार आयज कादंबरीन तें रूप घेतिल्लें आसा. पयलींच्या वेळाचेर 2000 वर्साच्या पयलीं जर विचार केलो जाल्यार हाताच्या बोटाचेर मेजपा इतले कादंबरीकार कादंबरी घेवन येताले, वा कोण तरी कविता, नाटक, हेर प्रकार बरयल्या उपरांत मागीर कादंबरी कडेन येतालो. ही वस्तुस्थिती आशिल्ली. हांवें स्वता तेजेर अभ्यास केल्लो आसा. इमेज ऑफ वुमन इन पोस्ट लिबरेशन कोंकणी नॉवेल ह्या विशयाचेर हांवें एक मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट केल्लो UGCच्या अंतर्गत. तातूंतल्यान तो अभ्यास चड खोलायेन जाल्लो आसा. तर हांगासर कोंकणी कादंबरी ही कोंकणी साहित्याची वळख करता आसतना कांय जे कादंबरीकार आसा जाणी येणावळ दिल्या ह्या काळान, तें सांगपाचो प्रयत्न करता. सगळ्यान पयलीं नांव आमकां महाबळेश्वर सैल हांचें घेवचें पडटलें. महाबळेश्वर सैल हांणी सादारण 1995-96 कादंबरी रचनेक हात घातलो आनी तांची काळी गंगा ही कादंबरी 1997 वर्सा प्रकाशीत जाली. अदृश, अरण्यकांड ह्यो नवलिका आयल्यो. ताज्या उपरांत युगसावार आयली, ताज्या उपरांत हेर कादंबरी आयल्यो. हांव 2009 वर्सा प्रकाशीत जाल्ली तांची हावटन कादंबरी, जी इंग्लिशींतल्यान सुद्दां अणकारीत जाल्ली आसा, आदरणीय डॉक्टर विद्या पैन ताचो अणकार केल्लो आसा. तर हावटन ही कादंबरी जेन्ना आमी पळयता तेन्ना तातूंत वैश्वीक विचार आसा. 2009 सदी आयले, 2010च्या उपरांतचो कालखंड मेजिना जाल्यार 2016 वर्सांचो KK बिर्ला फावंडेशनाचो सरस्वती सन्मान वो राष्ट्रीय पुरस्कार तिका फावो जाल्लो आसा. समजून घ्या, सबंद भारतीय भासां मदीं फाटल्या 10 वर्सांनी ज्यो कादंबरी वा जे साहित्य कृती जल्माक येता त्या सगळ्या भासां कडेन सर करून, कंपेर करून बऱ्यांतली बरी साहित्य कृती, देशांतले काय बऱ्यांतले बरे ज्युरी निवडून काडटा आनी तो सगळ्यान पयलो सन्मान हावटन हे कादंबरीक फावो जाल्लो आसा 2016 वर्सा. हे कादंबरी वांगडा अग्रदूत जी हनुमानाच्या
रामायणातल्या हनुमानाच्या जिवनाचेर आदारीत ताका एक महान व्यक्ती म्हणच्या परस एक मनीस म्हणून पळोवन ताज्या कार्याचेर, ताज्या योगदानाचेर, ताज्या विचाराचेर वा ताज्या एकंदर आयडियोलॉजीचेर भाश्य करपाची एक वेगळे पद्दतीची प्रयोगक कादंबरी आयिल्ली आसा. विखार विळखो मुंबय सारकिल्ल्या शहरान जी झोपडपट्टी आसा, स्लम एरिया आसा, त्या स्लम एरियाक एक कॅरेक्टर ह्या नदरेंतल्यान उबी करून जो विखार विळखो सोऱ्याच्या व्यसनाचो जो आसा तो कोंकणी मनशाक कसो सतयता त्या नदरेंतल्यान ह्या कादंबरीची रचना जाल्ली आसा. दामोदर मावजो सुनामी सायमन ही कादंबरी 2011 वर्सा उजवाडाक आयली आनी ताज्या उपरांत च्या मारू का जीव दिव काय च्या मारू ही जी कादंबरी आसा ती आयली. दामोदर मावजो हांचे कादंबरीच्या क्षेत्रांतलें योगदान खूब म्हत्वाचें आहा. वेंचीक कादंबरी आयल्या आमची कार्मेलीन प्रकाशीत जाली आनी आयज सुद्दां 21व्या शेंकड्यान सुद्दां ताच्या कादंबरीचे अणकार जो आसा कार्मेलिनाचो वेगवेगळ्या भारतीय भासांनी जाता ही सुद्दां अतिशय नोंद घेवपाची गजाल आसा. ही प्राप्ती आसा म्हज्या नदरेंतल्यान जेन्ना ह्या कालखंडान ती अणकारीत जावन देशांतल्या हेर वाचकां मेरेन पावता. देविदास कदम हो आनी एक प्रॉमिसींग कादंबरीकार आसा जाणीन उबंतर, जाणवय, माय माती, भुंयपूत ह्या कालखंडांतल्यो ह्यो सातत्यान सेगीतपणान बरयल्ल्यो कादंबरी आसा आनी खास करून तांणी कांय प्रयोग केल्या कादंबरी भितर. एकूच देख दिता, तुमी जर ताजी माय माती ही कादंबरी घेतली जाल्यार हायवे गांवांत येता आनी गांवचें गांवपण, गांवची शेती वेवसाय, कृशी संस्कृती, गांवां भितरलें जें मनीसपण आसा तें गांवपण म्हणून जें जें कितें आसा सगळें नानपशात जावन वता. हो सदचो विशय जरी आसलो तरी तातूंत एक रासवळ एक कॅरेक्टर आसा. एक कॅरेक्टर वा एक व्यक्तिरेखा आनी ताजें सुख दुख्ख, ताजी घालमेल, ताजी वेदना, ताजी व्यथा ह्या गजालीक भाश्य करिनासतना तो गांवमन सोदपाचो प्रयत्न करता. कारण ही रासवळ स्वरुपाची कादंबरी आसा. उदय भेंब्रेचें व्हडलें घर जी इन्क्विजिशनाच्या विशयाचेर भाश्य करता, बरें संशोधन करून, अभ्यास करून कादंबरीची रचना करप हो स्वभाव कोंकणी कादंबरीकाराचो व्हडलोसो नाशिल्लो पयलीं आनी आतां तो जावपाक लागिल्लो आसा. जेन्ना आमी नोबेल पुरस्कार कोणाक मेळ्ळो हाचो सोद घेता, हांव केन्झाबरो ओए नांवाचो जपानी रायटर जो आसता ताका फॉलो करतालो. तो आनी हांगासर आमचे जे रायटर आसा खुद्द गांवांतल्यान येता आनी मागीर खंय तरी वेगवेगळ्या विशयांचेर भाश्य करता. तर संशोधन कशें करप, अभ्यास कसो करप आनी कादंबरीची रचना करप हाची सुरवात आमचे कडेन जाल्ली आसा. ही बरी गजाल आसा. अशोक कामत जुवारेची पायजणां आनी पावलां हे 2 कादंबरी घेवन आयिल्लो आसा. मोठ्या आकाराच्यो कादंबरी सामाजीक जिवनाचेर, कौटुंबीक जिवनाचेर कादंबरी जरी असली तरी इतिहासांतले सत्य सोदपाचो प्रयत्न करता. एक प्रयोग आसा तांचो पावलां नांवाच्या कादंबरी भितर. तातूंत ताजी जी वेगवेगळ्या कालखंडान इतिहासान ताच्या जिवनाच्या वेगवेगळे तरेची ती पावलां ताणी मारली, ती पावलां उलयता आनी तातूंतल्यान कथानक उबें जाता. एक प्रयोग आसा कथा सांगपाचो, नरेट करपाचो, तो ताणी केल्लो आसा. माया खरंगटे जांकां अमृतवेल ही कादंबरीक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार हालींच मेळिल्लो आसा. ती सुद्दां ह्याच कालखंडांतली कादंबरी आसा. एडविन जे एफ डिसोजा हांची कादंबरी 2012 वर्सा आयली, काळें भांगर ह्याच वाठारांतले. तांची मागीर आनी एक कादंबरीकाराची नोंद हांव घेवपाक सोदता, कारण कादंबरी ही कोंकणी साहित्याची वळख आसा. दिलीप बोरकार, आमी व्हडलेशें लक्ष दिवना ह्या कादंबरीकारा कडेन, कारण आयच्यो ज्यो संवेदना आसा आयच्या तरणाट्याच्यो वा आयच्या मनशाच्यो 21व्या शेंकड्याच्यो आनी 21व्या शेंकड्याच्या ह्या एकंदर संवसारीकरणाच्या सगळ्या जवजाळ्यान तो ज्या मानसीक स्थितींतल्यान वता, तो ज्या वेगवेगळ्या अंतर्मनातल्या घालमेलींतल्यान वता, अस्वस्थ जाता, त्या अस्वस्थतायेक चिमटेन धरून शब्दाच्या बरोवपाचें काम दिलीप बोरकर करता आनी बोल्ड विशय हाताळटा, जे विशय सहजतायेन कोंकणी रायटर हाताळिना. पूण कित्याक खबर ना, दत्ता बाबानूय कांय प्रयोग केल्ले आसा कादंबरीच्या क्षेत्रांत आनी हेर कादंबरीकारान. आनी एक कादंबरीकारा बोवेंतूर द पिएत्रो, जायना सेली ही कादंबरी तांची आसा. तळाचो फातर ही रामनाथ गावडे हांची कादंबरी. सुर्या अशोक ही बायलमनीस केरळांतल्यान बरयता, कोचींतल्यान. ताचो विश्वास नांवाची कादंबरी आसा. विली गोयशाची ह्याच कालखंडांतली खान. आनी एक कादंबरीकार आसा जो कथा बरयताच कादंबरीच्या क्षेत्रांत गेल्लो आसा, तो म्हळ्यार एन शिवदास. एन शिवदास, नंद बोरकर ह्या लोकांनी कादंबरी केल्या, पूण अभ्यासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ताचो अभ्यास करूना अशें म्हाका दिसता. तर कादंबरी ही ह्या शेंकड्यांतल्या ह्या दुसऱ्या दशकांतली कोंकणी साहित्याची वळख आसा. कविते कडेन जर आमी आयले जाल्यार वायट दिसता अशें की 20व्या शेंकड्याच्या 21व्या शेंकड्याच्या पयलीं
म्हणजे 2000च्या पयलीं सक्रीय आशिल्ले कवी जे आसा आयज जेन्ना कविता बरयता आमचे जाणटे वा ज्येश्ठ कवी, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, तेन्ना नवें कितें सांगपाचें तांचे कडेन नाच काय कितें अशे तरेची एक भावना दिसून येता. पूण भुरगे नवीन बरयता, आज जर अन्वेषा सिंगबाळ बरयता, अमेय नायक बरयता आसत किंवा गोविंद मोपकर बरयता आसत, अंबेश तळवडकर बरयता आसत, जाल्यार हे वेगळे तरेची नवी संवेदना, नव्या पद्दतीची कविता घेवन येता. हिवूय बी म्हाज्या नदरेंतल्यान ह्या शेंकड्याची एक हे शेंकड्याचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. तातूंत पयलीं सक्रीय आशिल्ले आनी आतां बरोवपी आसा आर रामनाथ, मेल्विन रॉड्रिगीस, संजू वेरेकर, नूतन साकरदांडे, प्रकाश दत्ताराम नायक, आर एस भास्कर, ग्वादालूप डायस, निलबा खांडेकर आनी काशीनाथ शांबा लोलयेकर, ज्या कविते खातीर मुद्दाम हे तांणी नांव घेतिल्लें आसा. हे कवी कोंकणी कविते भितर ह्या काळांत खूब बरे बरे प्रयोग करतात. हायकू हो प्रकार जो आसा आर रामनाथ केळयता. एक वेगळ्या पद्धतीची चित्रकाव्य जे आसा तें हाडपाचो प्रयत्न करतात. निलबा खांडेकर आपल्या कवितेंतल्यान एक वेगळेच तरेचे प्रतिमा आनी प्रतिका घेवन येता. म्हणटकूच हे कोंकणी कवितेंतलें योगदान आसा. आनी दुर्दैवान कोंकणी कथेचो जर विचार केलो इश्टानो, म्हाका दिसता हांव चड उलयतां. ओके, बाकीच्यांनी इल्ल्यो इल्ल्यो कमी कमी ओवळी खेळ्ळ्या, म्हणटकूच थोड्यो उरल्या त्यो म्हाका आनी नोरोना बाबाक खेळपाच्यो आसा. म्हणटकूच आमी सगळ्यो ओवरी सोंपयतले अशें आसता आसा. पण आनी हांव हाजे उपरांत जेवणाचें सत्र आसा. एक गजाल हांव सांगपाक सोदतां. एच.एम. बाब म्हणटा की हांव सतत उडकी मारता म्हणून. ही गजाल म्हत्वाची आसा, कारण फुडाराचो विचार आमकां करपाक जाय. कथेच्या मळाचेर ज्या पद्दतीन ह्या शेंकड्यान कथा येवपाक जाय आसल्यो त्या पद्दतीच्यो कथा येवना. आतां जर म्हजें जर एकूच हात वाडपाक लागलो आनी बाकीचें आंग जर वाडलें ना जाल्यार तें एबनॉर्मल दिसता, अडेचें दिसता. बाकीचे सगळे साहित्य प्रकार जे आसा आमचे फुलता फळटा, पूण हो प्रकार फुडें वचना. ताजे खातीर फुडाराची येवजण जी आसा ती फुडारा विशयान आमी मागीर उलया. हय. आनी समिक्षेच्या नदरेंतल्यान फावो ती समिक्षा कोंकणी साहित्याची जायना. हाका लागून एकाडेमीक पावंड्याचें शिक्षण घेवपी जो विद्यार्थी आसा वा स्कॉलर्स जे शिकता, संशोधन आनी समिक्षा करता, तांच्यांनी ह्या मळाचेर वावर करपाक जाय. एक 2-3 मनीस आसा, तातूंतल्या लोकांची नांवां घेना. एक पुस्तक खंय तरी लेख एकठांय करून काडल्या उपरांत समिक्षेच्या मळाचेर ते फुडें वावर करिना ह्या मळाचेर अशें दिसून येता. कथेच्या मळाचेर 2-3 नांवां हांव मुद्दाम प्रॉमिसिंगली सांगता आनी थांबता. एक म्हणल्यार अजय बुवा, जे नव्या भुरग्यांच्या जाणिवेक शब्दबद्ध करपी आशिल्ल्या ताका तरे बरे रिडर मेळटा. कथा संग्रहाची नांव पळया, SMS. फक्त SMSांच्या माध्यमांतल्यान कथा घडटा. चॅटिंग जे करता आमी त्या माध्यमांतल्यान ताच्यो कथा घडटा. आनी वेगळेच पद्दतीच्यो कथा आसा जे जगाचेर घडिल्ल्या गजालींचो पडबिंब कशें आमचेर पडटा ताजोय बी विचार ताच्या कथेन येता. ब्लॉक नांवाचो कथा जेलो गेल्या वर्सात प्रकाशीत जाल्लो आसा, गोरख शिरसाट हांगासर आसा. नरेश नायक जेचे गांवमन नांवाचो कथा जेलो आसा, जेका साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्लो आसा. अशे कांय वेंचीक कथाकार आसा नव्या कथाकारां मदीं की जे सातत्यान काम करतात. जोफा आसा, स्मिता चोडणेकर आसा. पूण दुर्दैव की ते फुडाराक ते एक्सेलरेट करिना आपली जी प्रतिभा आसा ती. हांव हांगासर थांबता. दुसऱ्या स्लॉटान आमी उपरांत उलोवया. परतून उलया हनुमंत बाब. त्या मुखार फुडारांत कितें करूंक जाय तें उलया. देव बरें करूं. हनुमंत बाबान एक अपुर्बायेची गजाल सांगली की तेंगे म्हळ्यार कोंकणी साहित्याची जी वळख जाल्यार आयच्या पडट्या दशकांत ती कोंकणी कादंबरीन केल्या. कादंबरीचो प्रकार म्हणलो तो भोव लोकां मुखार जाला आतां कोंकणींत, पर्टिक्युलरली इन रेफरन्स टू गोवा स्टेट. पूण कविता म्हणली ती फाटल्या 2000 इसवी वर्सा पयले ज्या मापान वाळटाली, जे थिम्स तांचो येतले ते आतां भोवस्कत जाल्ली आसा. तरी पूण आतां जी नवी पिळगी आसा ती बरें बरोवंक लागल्या. ही गजाली तुमी सांगता. आनी समिक्षेच्या शेतांत ती खूब वावर जावचो आसा हें तुमी सांगता. त्या विशयान उलया. आमच्या मदें आसा टायटस नोरोंज. टायटस नोरोना कोंकणी चळवळेंत फाटल्या 30-35 वर्सांचो आपणाक समर्पीत केल्लो मनीस. पडद्या फाटल्यान रावन वावुरचो मनीस. मुखार कांय पडलो मनीस न्हय, पूण फाटल्या वर्सा कोंकणी साहित्य अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो वांगडी जावन तो वावर करते आसा. कोंकणी कवी तो बरो उलोवपी, जायत्या टेलिव्हिजन तशेंच हेर कार्यावळींनी सूत्रसंचालन केल्लो मनीस. टायटस नोरोंजा, तुमी तुमचे विचार तुमी आमच्या मुखार मांडचे. देव बरें करूं मेलवी. देव बरो दीस मागता तुमकां सवयस्तान. फाटल्या थोड्या दिसां पयलें बिजनसाच्या कारणा खातीर हांव एका वयवाटी मनशा सांगता उलोवन आसतना
तो म्हाका म्हणालो तुमी इतलें बरें वाचतात वाचून केल्लें कितें आसा म्हणालो. हांवें ताका एक जाप दिवचें म्हूण चिंतलें वाचून कितें केल्लें आसा म्हणून. पूण त्या मनशाक आमी वाचून कितेंय केल्लें फरक पडना म्हणून कळ्ळ्या उपरांत हांवें ताका जाप दिवच्या बदलाक ती गजाल हांवें हेडमास्तर एच.एम. पेर्नेला लागीं एक फावटी उलयलो. आतां वाचतल्या मनशांक कशें जाता म्हळ्यार ताचें चिंतप बदलता, ताच्या जिविताची रीत बदलता, तो भितरल्या भितर गिरेस्त जाता. आनी वयवाटी करतलो मनीस पयशे जोडटा त्या देखून पयशांनी मात गिरेस्त जाता. ताचे सांगणे वाचपाचें तेणें सोडलें जाल्यार धरलें जाल्यार तो मनीस पयशांनी बुदवंतकाय ती आनी जिविताच्या सर सुगामायाच्या वाटेन आमच्या चड गिरेस्त जाता अशें म्हणून म्हाका सांगूंक आसलें आनी एक फावटी बसतना सांगचें अशें हांवें चिंतलें. आतां म्हज्या पयलीं उरलेल्या सगळ्यांनी भोव सोबीत करून साहित्याच्योच गजाली आपडल्यो. पूण म्हाका खंयी इल्ली कविताची गजाल चलून आयली रीत आनी एक थिएटराची गजाल नाटक क्षेत्राची गजाल अशें उलयचें म्हाका दिसता. आतां एच.एमान सांगलें जाग एकावी विशयान टायटस उलयता म्हणून. जाग एकावी सुरवात जाली 1980 विशयान म्हळ्यार आतां चड उणें 35 वर्सां पयलें. म्हाका 10 वर्सांची गजाल उलोवंक आसलेल्यान 35 वर्सांच्या पयल्याची गजाल आपडूंक साद जायना. तरी जाग एकावी म्हणली गजाल चाफ्राच्या सवळेंत मेल्विन लोद्रीक हांव आनी आमचे सांगाती वांगडी सांगाता मेळून जाग एकावी सुरवात जाली. आनी ते दाळा सुरवात जालें कवितेचें काम आयच्या दिसा म्हणसर त्या माळार काम जाता गेलां. मोदें इल्लें जक्क पडलें म्हळ्यार उणें जालें. तरी त्या वेळाचेर सबारांचे बूक कवितेचे बूक भायर आयले. मोदें एक 10-12 वर्सां ताची सुखीदाड जाली. पूण ताच्या उपरांत परतून सुरवात जालें. गोंयांत कितें जाता म्हळ्यार गोंयांत भोव थोडे जाण लुईस माचकारेंजाक आपडटात. मागीर चाफ्राक चड जाण आपडटात. मागीर ते सकयल येतात आनी मेल्विन लुद्रिका सांगाता रावतात आनी थंय तेरतात थांबतात. ताच्या उपरांत कोण कोण मोदें येयल्लो जे.बी. मोरायसाक आपडटा सोडल्यार गोंयांत हांगा दुसरे कवी आसात म्हणली चड गजाल गोत्तना. पूण तशें पळोवंक गेल्यार कोडयाळगार गोंयच्या कवींच्या विशयांत साहित्याच्या विशयांत कादंबरीकारा विशयांत चड जाणकारी आसात. तशें पळोवंक गेल्यार आमी ती नागरींत बरयतात जाल्यारय आमी तें कन्नडाकी हाडटा नातल्यार नागरी आमकां 5व्या क्लासींत शिकोवंक आसा 6व्या क्लासींत शिकोवंक आसा त्या देखून हिंदी आमकां येता जाल्यार आमी तें वाचूंकय शकता साव. मुखल्या दिसांनी तांणी आमचें चड वासिचें म्हणल्यार आशा म्हाकाय आसा. ह्या मदें हांव ल्हान आसतना 1980च्या निमाण्या धाकड्यांत रंगसंगमा म्हणलो एक संस्थो मोहन आळवान मूडबिद्रीन सुरवात करून नाटकांचे फेस्तच सुरवात केलें. त्या उपरांत तुळवेचे सबारशे नाटक आयले आनी कोंकणीन ताची सुखीदाट दिसताली. पूण फाटल्या 10 वर्सांनी ह्या धाकड्यांत कोंकणीचें थिएटराचें काम नाटकाचें काम भोव व्हडल्या लेवलाक पावलां आनी तातूंत कालाकालूचें काम आसा. क्रिस्टी निनाजमाचें काम आसा. क्रिस्टी ह्या मुखेल वळ्यान पडोवंक दाय जिदुबयचो एक नाटकाचें कॉम्पिटिशन आसलें आनी 10 वर्सांच्या पयलें चड उणें. आनी त्या नाटकांत क्रिस्टीन रत्नागिरीचो सरदार ह्या ताच्या नाटकाक पयलें इनाम मेळिल्लेंच तो ताच्या मोगार पडलो. निनाजमाक वचून शिकलो आनी तें शिकप मुखार हाडून कोडयाळांत येवन ताणें व्हडली क्रांती केली. आज कोडयाळांत थिएटर गोंयचें तितलेंच बरें ऑर ताचें इल्लेशें बरें ऑर इल्लेशें पाड म्हाका हाची सगळी खबर ना आसा अशें म्हाका दिसता. आनी आज आमचे मदें नाटक आनी कविता भोव उंचल्या मट्टाक पावल्या. त्या मदें आमी सबारश्यो वेबसायट सुरू केल्यो आनी कोंकणीचें काम जाते गेलें. पूण सगळ्यांनी त्या नमण्याचेर त्या वेबसायटांत एक जडाय दिवंक शकले नात. पूण किटाळान फाटल्या 12 वर्सांनी आनी कविता ट्रस्टान फाटल्या 18 वर्सांनी कवितेच्या माळार आनी साहित्याच्या माळार वेबसायटाक लागून भोव व्हडलें काम केलां. एक चेपे उखलचे तली गजाल म्हूण सांगूंक म्हाका खुशी लागता. त्या मदें आतां फाटल्या दिसांनी कविता थोडे ग्रूप जाल्यात वॉट्सॅपांत. तातूंत जाल्ल्यान कविताचें बरें जालां गी कविताचें पाड जालां गी म्हळ्यार म्हाका जाप दिवंक कश्ट लागतात. कित्याक म्हळ्यार कवितेचें बरें जालां म्हळ्यार वय धाकटे धाकटे भुरगे आसले कविताक आयल्यात ते बरोवंक लागल्यात. तांचीच तांकां आयडेंटिटी अस्मिताय मेळ्ळ्या. त्या देखून कविताच्या मळार व्हडलें काम जाता आसा. पूण तें कशें जालां म्हळ्यार एकच एक वाक्य 2 या 4 कुडके करून एका सकयल एक बरयलें जाल्यार ती एक कविता जाता म्हणली तरी नाभलायकेची गजाली थंय जाता आसा. त्या विशयांत हांव चड खुशी ना. कविताच्या मट्टाक थंय जालें.
त्यानंतर मेलवीच्या उपरांत किशू जावं दी एच एम जावं दी विल्सन जावं दी हे मनीस कवितेच्या मळार काम करूंक लागले दुसरे हेर थोडे आनी तांतल्या तातूंत आमच्या गांवांत विल्सन कटील म्हणलो एकलो कवी तोरनो कवी वाडोवन असो आयला ताची कविता भारताच्या खंयच्याय वंसल्या पावंडाच्या कवितेच्या पंक्तीर रावता म्हण सांगूंक म्हाका भोव चड खोशी भोगता कित्याक म्हळ्यार विल्सन तसलो एक कवी खाली कोंकणीक न्ही खाली कन्नडाक न्ही हिंदीक इंग्लिशाक न्ही तो भारताच्या खंयच्याय वंसल्या लेवलाच्या कविताच्या पंक्तीर रावता आनी तितल्या मट्टाक कोडयाळची कविता कोंकणी कविता भोव चड गिरेस्त केला तो मात्र न्ही तो कवी कन्नडांत ती फामाद कवी जाला आज फेसबुकाचेर विल्सना खातीर राखतालोचो व्हडलो संकोच व्हडलो ग्रुपूच आसा आनी विल्सन केदाळा कितें बरयता गी म्हणल्या विशयान विल्सन एक बरो संपादक भोव बरें बरयता संपादकेचे गजाली फाटल्या 10 वर्सांनी एका लेवलाक येवन पावल्या पूण तातूंत आमी चलवल्या जाल्यार कादंबरीन चलवल्या फाटल्या 10 वर्सांनी व्हडल्यो कादंबरी येतेच नात आनी ती दशकाची प्राप्ती म्हणचेंगी दशकाची अप्राप्ती म्हणचेंगी म्हाका कळना तांतल्या तातूंत रोन रोचकाशिया एक सदांय बरयता आनी किटाळाचेर ताची सांखळ येते आसा सोडल्यार आमचेर कविता कादंबरी बरयतले मनीस उणे जाल्यात ताच्या की चड करून मोठ्यो काणयांची बारी व्हडली डर्थ आसा त्या देखून आमी 100 वर्सां 150 वर्सां आदल्यो कोंकणी इंग्लिशाच्यो फ्रेंचाच्यो या रशियन दुसऱ्या भाशेच्यो काणयो ट्रान्सलेट करून आमी आरशाचेर या किटाळाचेर छापते आसा ती गजाली मुखल्या दिसांनी बदलचे म्हणले म्हजी आशा आसा मुखल्या दिसाची आमची फुडारांत त्यो गजाली आमी उलया अशें चिंता म्हाका दिल्लीं 5 मिनटां उत्तरून सहज जालीं देव बरें करूं देव बरें करूं टायटस भोव वापुरबायन कांय थोड्यो कर्नाटकांतल्या साहित्याच्यो गजाली ताणें आमच्या मुखार दवरल्यो ताणें सांगलें की आमचें कर्नाटकांतलें जें कोंकणी साहित्य आसा तें गोंयांत चड लोक वळखून घेना कांय थोडे वळखता जाल्यार फकत दोगा तेगा जाणांक ते वळखतात सोडल्यार पूण कंपॅरिटिवली गोंयचें साहित्य जें आसा तें हांगासर चड अभ्यास जाता शिकतात कांय थोडे चडीत कंपॅरिटिवली चड लोक वळखून घेता ही एक गजाल सांगली नाटकाच्या शेतांत आनी कवितेच्या शेतांत हांगासर जें काम जालां तें फाटल्या दशकाची प्राप्ती अशी आमी म्हणूंक जाता आनी विल्सनाचे ताणें चड उल्लेख केलो आसा तशेंच सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांत ज्यो कविता वळटात त्यो कविता म्हणूं येतात ह्या तांकां कितें नांव दिवंक जाता अन्वेषण सांगिल्लें रिल्साक विरोध आसा तशेंच उडलो तुवें एचएमान सांगिल्ल्यान नाटक चड आमचे एडाप्टेशन चड येतात पूण जाल्यार ती बरी गजाल आसा एटलिस्ट कांय नात लेवलार सुखी दाड आसल्या वेळार कितें तरी हांगासर एक बरे प्रयोग जाते आसात म्हणली बरी गजाल आसा तें मतीन दवरचें आमी आतां आमी एक ब्रीफ एक संक्षिप्त रितीन गोंयांत आनी कर्नाटकांत आमी केरळा चड आपडूंक ना जाल्यार एक संक्षिप्त रितीन गोंयांत कितें साहित्याच्या मळार फाटल्या 10 वर्सांनी घडलां हांगासर कितें घडलां ह्या विशयांत उलयलां आनी फुडारांत आमकां कितें करूंक जाय आमी खंयच्या एका दिशेन वचूंक जाय आमच्या साहित्याक भारताच्या साहित्याच्या मट्टार पावयचे जाल्यार इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावयचे जाल्यार आमी खंयच्या वाटेन चमकोवंक जाय कांय थोड्यो आयडियाज तुमी शेअर करच्यो मागीर आमी तुमच्या तावणी घेता सगळ्या हांगासर हजर जाल्ल्या व्यक्तीन तावणी घेता एक आलोचन जावं दी हांगासर एक आलोचन जावं दी सो दॅट आमचे जे इन्स्टिट्युशन्स आसात हांगा अक्षरपथ आसा कविता ट्रस्ट आसा कोंकणी अध्ययनपीठ आसा गोवा युनिवर्सिटी आसा आनी विश्व केंद्र आसा तांणी ह्यो आलोचन्यो घेवन फुडारांत वावर करूंक जाता मुखल्या एका दशकांत वावर करूंक जाता तें आमी नोट डावन करया एक पयलें कोण उलयता एचएम उलयता ओके आमकां एक 15 मिनटां आसात एकल्यांक हांव 3-4 मिनटांनी पॉयंटर्स एक पॉयंट वय 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 चड 2-3 मिनटां एकल्यांनी घेवची फस्ट 1 मिनिट क्विकली रिस्पॉन्ड करता आमच्या हनुमंत सरान सांगिल्ल्याक ते प्रोफेसर म्हणून ते लंब उलयतात म्हणून ते पत्रकर्त्यांक पळयचे पत्रकर्त्यांक सवालां विचार मात्र सवय प्रोफेसरांक केदाळ आन्सर दिवन सवय द सेकंड रेस्पॉन्स आय विल कम टू द पॉयंट रेज्ड बाय अन्वेषा लिटरेचरा विशयांत रिला विशयांत आनी कित्या विशयांत आमकां ते करेक्ट क्लॅरिटी येयची जाल्यार आमी लिटरेचरचें डेफिनेशन काडलें म्हणून पळयचें एनी रिटन वर्क ओके एनी रिटन वर्क वीच हॅज लास्टींग आर्टिस्टीक मेरीट म्हूण सांगता ते आर्टिस्टीक मेरीट आसाचे
ते आर्टिस्टीक मेरीट ना जाल्यार आनी ते रिटर्न वर्क ना जाल्यार ते लिटरेचर म्हणून आमी सांगून जायना. दीस इज द कॉमन डेफिनेशन ताका सांगलें. आनी एक गजाल आसा हनुमंत सरान सांगली, आतां कविता गोंयांत फाटल्या एका दशकांत उणें पडल्यात, कादंबरी प्रगल्भक जाल्यात म्हणून. पळय रोल कसो रिवर्सल जाला म्हणून. हांगा कशें आसलें पयलें एका कालार फकत कादंबरी मात्र असल्यो. तो विजय पिसोडना, गब्बूर वा ते हे पुरो कादंबरी मात पुरो येतले. आतां 2010 to 20 करेक्ट कविता मात्र आसात. हे पुरो रोल रिवर्सल जाला ते न्हू. आनी हांगा तो आतां कमींग बॅक टू हें आमी एक हें आसा, आमी साहित्य कित्याक वासीचें, हिस्ट्री कित्याक समजोचें म्हणून. सकाळींच्या सेशनांत कोणें सांगलें आमी खंय मिस्टेक जाल्यात जाल्यार हाच्या आदीं ते भोवशा उल्हास कामत हांणी सांगलें तें आमी मिस्टेक जाल्यार ते सारकें करन फुडारान कशें करेक्ट करन वचत म्हणल्या खातीर. सो नंबर 1 आमच्या फुडारा खातीर आमी इन्स्टिट्युशनल सपोर्ट खंयच्याय एका साहित्य प्रकाराक आसत जाल्यार ताचे दोन आमकां प्रगती जोडूंक जाता. फॉर एग्जाम्पल कविता ट्रस्टान फकत पोएट्री खातीर एक इन्स्टिट्युशनल सांस्थिक सपोर्ट केल्ले वरवीं तो एक प्रकार तसो वाडलो. तशें दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी कथा म्हणून एक थोडे इन्स्टिट्यूशन आसा, ते मोटिव्यां खातीर काम करता, कादंबरी खातीर काम करता, नाटका खातीर काम करता. असो इन्स्टिट्युशनल सपोर्ट आमी गॅदर करचे विशयान चिंतीचे. दॅट इज नंबर 1. नंबर 2 पॉलिटिकल इंटरपियरन्स थोड्या संस्थांनी, प्रत्येक जावन सरकाराच्या संस्थांनी चड जाल्लें फाटल्या एका दशकान दिसून येता. हांवें सांगलें आमी हिस्ट्री कित्याक चिंतीचे, आतां आदल्या दशकाचे कित्याक चिंतीचे म्हळ्यार वी हॅव टू करेक्ट फ्रॉम अवर मिस्टेक्स. कित्याक म्हळ्यार अकॅडमीच्या चेअरांत एका वर्साक कर्नाटकांत कोंकणी साहित्य 1 करोडाचें अनुदान मेळटा. आनी बस्ती वामन शेणै अध्यक्ष जावन आसतना, ताच्या उपरांत थोडे अध्यक्ष जावन आसतना रायटर्स, साहित्याचे समजणे असले अकॅडमीक अध्यक्ष जावन येतले. ताच्या उपरांतल्या दशकांनी कितें जालें म्हळ्यार नॉन रायटर्स, बिझनेसमॅन वीथ पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स, द पीपल केम अँड ऑक्युपायड द हॉट सीट्स. सो आमकां 10 वर्सांनी 10 करोड येयले. खंय गेले? अन्वेषा बायान सांगलें न्ही, नाच गाना कोण, बुक्स लिटरेचर नो. सो वी हॅव टू लर्न फ्रॉम दीस मिस्टेक. नेक्स्ट 10 years आमी अवेर जायचे आनी द पर्सन कोण साहित्य लिटरेचराची ताका वळख आसा ही शूड बी हॅड. कित्याक म्हण तेय मागीर फक्त पयशांची गजाल येना. पयशे आतां म्हणचे आमी रायटर्स ते पुअर, तांकां पयशे नात बूक पब्लीश करूंक, कार्यक्रम करूंक. दॅट गव्हर्मेंट नोज. दॅट इज द रिजन द गव्हर्मेंट इज गिवींग यू 1 crore rupees per year. सो रायटर्स वील हें करता. दॅट इज नंबर 2. नंबर 3 ट्रान्सलेशन्स कितें म्हळ्यार आतां हांगा हांवें सांगूं वचचें तें ताणें सांगलें महाबलेश्वर सोयलाची कादंबरी किल म्हणून ती ट्रान्सलेट जाली. बस्ती अमके दळाय म्हणटले हांवें ट्रान्सलेट केलें म्हणून ताका सरस्वती सन्मान मेळ्ळो ना, पूण ताका मेळ्ळो म्हणून. बट तें रेप्रेजेंटेशन जालें जाल्यार कोंकणीचें हें येता. सो 3rd one इज दॅट. 4th one कंटेंटा वयर आमी कॉन्सन्ट्रेट करीत जावन गेला. आतां आमी म्हणटा रिल्स, इंस्टाग्राम, एवरीथींग ते कंटेंट आज पळयलें विसरून सोडलें. वाय विल्सन रीच इट टू नॅशनल लेवल? बिकॉज ऑफ द कंटेंट. आनी केलें कंटेंट काळा सांगता स्पंदन करचें. आयच्या काळाचे कितें संवेदना आसात ती आमच्या साहित्यांत प्रतिफलीत जाली आनी एका दणसल्ल्याच्या दुबळ्याच्या दुखीक आमचें साहित्य आवाज जालें जाल्यार मात्र तें साहित्य बरे कडेन पावता. तें नंबर 4. एंड नंबर 5 ताका टेक्नॉलॉजी नव्या कंटेंटाक सपोर्ट जावची, हेल्प जावची टेक्नॉलॉजी जायचे. हे न्ही म्युजियम करची टेक्नॉलॉजी न्ही, आदलें काडचें, हें घालचें, तें करचें. नो, न्यू कंटेंट, नवे कंटेंटाक ते उपलब्ध जायचे. टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार खाली मोबायल काण घेवन तातूंत हें केल्लें न्ही. द टेक्नॉलॉजी शूड सपोर्ट द न्यू कंटेंट क्रिएटर्स. दीज आर द 5 points I sum up here. भोव अपूर्वायन एचएमान कांय पॉयंट्स दिल्यात. इन्स्टिट्युशनल सपोर्ट, पॉलिटिकल इंटरफियरन्स थंय इल्लें जागृत जावचें आमी आनी ट्रान्सलेशन चड वाडयचें आनी काळा सांगाता स्पंदन करचें साहित्य हेजे पर्टिक्युलरली सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांत आनी नव्या कंटेंटाक सपोर्ट करचें टेक्नॉलॉजी आमकां जाय, उपलब्ध जाय अशें सांगलें. बाय अन्वेषा तूं कितें म्हणटाय? दोनूच मुद्दे मांडटा. तातूंतलो एक अनुवादाचो मुद्दो एचएम बाबान मांडलो, पूण जे हांवें पयलीं प्रश्न उबारिल्लो की आयचे तरणाटे जे कंटेंट क्रिएट करतात त्या कंटेंटाक आमी साहित्य मानतले काय ना, तातूंत म्हाका 2 गजाली दिसता. एक म्हणजे जी गॅप आसा की हे नवे तरेचे साहित्य आनी आमी जे पयलींच्यान साहित्य बरयत आयल्या
त्या साहित्यकारां मदीं आनी नव्या तरणाट्यांच्या साहित्या मदीं जे गॅप आसा त्या गॅपाक लागून जाता अशें की जशें एच.एम. बाबान म्हळें की हें जें नवें साहित्य आसा ताचो कस कितें, ताचो दर कितें, आनी तें बरें कशें जावपाक जाय, हें गॅप आमी फुलफील करपाक पावना. आनी ताका लागून जाता इतलें जायच्या नव्या माध्यमांनी की हांवूच जो प्रश्न मांडिल्लो ताका डेविल्स एडवोकेट जावन आन्सर दिता की आयज आमी खूब बेगीन रिटर्न सोदपाक लागल्यात, खूब फास्ट रिटर्न सोदपाक लागल्यात. आनी एकंदर हांवें 1-2 कविता बरोवन त्यो सोशल मिडियार घालून लायक्स मेळ्ळो की आपूण साहित्यीक जालो हें आमच्या बऱ्याचशा जाणांक दिसपाक लागलां. ताच्या मुखार वचून म्हज्या कडेन आतां खूब जाण संपर्क सादतात की आपल्या कवितेचें पुस्तक काडपाक जाय किंवा कथांचे, चडशे फावट कवितेंचे, आनी तें पुस्तक काडपाक सोदपी केन्ना केन्ना हायर सेकंड्रींतलीं सुद्दां भुरगीं आसतात जीं निकतीच कविता बरोवंक लागल्या, जांकां कविता कितें तीय खबर ना. म्हणटकर ह्या सगळ्यांतल्यान जर आमकां एक वाट मेळटली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सारक्या संस्थांनी ती मागीर अनुदानीत जावं वा ना, तांचो खूब व्हडलो रोल, खूब व्हडली भुमिका आसा की ह्या नव्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवप. आनी तें फक्त साहित्य संमेलनांनी किंवा अशा तरेच्या संमेलनांनी जावप शक्य ना. ताच्या खातीर आमकां बसून कार्यशाळा डिझायन करून त्यो ह्या तरणाट्यां खातीर घेवच्यो पडटल्यो. जे थोडेशें काम कोंकणी भाशा मंडळान सुरू केलां, पूण म्हाका दिसता तें काम आनी मोठ्या प्रमाणांत जावपाक जाय आनी तातूंत मागीर विश्व कोंकणी केंद्र जावं वा हेर संस्था जावं ह्या संस्थांनी सहभाग घेवचो पडटलो. आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल जी खूब प्रखरपणान एच.एम. बाबान मांडली, हांव एक स्टेप मुखार वचून म्हणन की संस्थाच न्ही, एकंदर आयज साहित्यिकूच जेन्ना बरयता तेन्ना ताजेर जो दबाव आसा, ताजेर राजकीय दबाव म्हणया किंवा समाजान जी एकंदर आयज परिस्थिती आसा ताजो दबाव आसा, त्या दबावांतल्यान आज साहित्यीक कशे तरेन मुखार सरता. आयजूय बी भाई मावज्याक सेक्युरिटी घेवन भोंवचें पडटा, कारण ताणें खंय तरी कितें तरी उलयल्लें किंवा ताणें बरयल्लें कोणाक तरी पटना किंवा पचना. एकंदर आमी भारतीय साहित्य पळयलें जाल्यार कशे तरेन प्रोपेगेंडा साहित्य आनी फिल्मांक आयज एक तरेन बॅकिंग मेळटा आनी कशे तरेन बरें साहित्याक कुशीन उडोवप जाता हेंय आमी पळयतात. म्हणटकर साहित्यीक म्हणून म्हाका दिसता आमची जबाबदारी खूब वाडटा आनी ताच्याय पेक्षा चड साहित्यीक समाज आनी वाचक समाज म्हणून जबाबदारी वाडटा की अशा साहित्यिकांच्या फाटल्यान आमी रावतले आनी ते जेन्ना सारके बरयतात आनी सारके उलयतात ते सारके म्हणपाची बी जबाबदारी आमी पार पडटले. जाल्यारूच म्हाका दिसता मुखावयल्या दशकां किंवा एकंदर मुखार आमचो साहित्यीक प्रवास आनी वाट जी आसा ती योग्य तरेन चलतली हाचो विश्वास आमच्या भितर निर्माण जातलो. देव बरें. बरें बाय अन्वेशा, तुमी 2 पॉयंट सांगले. एक आसा नव्या बरोवप्यांक, नव्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवपाची गजाल जनरल रितीन, आनी एक आसा जे बरे इंडिविज्युअल रायटर्स आसात तांच्या फाटल्यान रावचें, तांकां सहकार दिवचो. बाब हनुमंत चोपडेकर, तुमी कितें म्हणटात फुडारा विशीं कांय थोडी सूचना? 2-3 मिनटां भितर विशय मांडटा. 2 मिनटां. बरें, 1.5 मिनीट वापरता. एक प्राप्ती आशिल्ली जिचो उल्लेख करता आनी ताका धरून फुडें वता, कारण खुबशे मुद्दे तुमी घेतले आनी ताका हांव मामा म्हणटा कारण ते रिपीट करून कांय अर्थ ना. फ्रँक ओ कोन्नूर हो इंटरनॅशनल पुरस्कार आनी ह्या पुरस्कारा खातीर दामोदर मावजो हांचे टेरेजाज मॅन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा हे अणकारीत जावन पुस्तक जें आसा त्या पुरस्काराक नामांकन जाल्लें तेचें 2015 वर्सा. हो खूब मोठो प्राप्तीचो विशय आसा आनी ह्या दशकांत ते घडिल्ले 2015 वर्सा. आतां फुडाराच्या नदरेंतल्यान ज्यो हेर गजाली सांगल्या त्यो रिपीट न करता म्हाका अशें दिसता जेन्ना जेन्ना युवा साहित्य संमेलनांत कार्यशाळा जाता जाचो उल्लेख अन्वेशाबाईन केलो की भुरगे कविता बरयता, कथा बरयता, पटकथा बरयता वा हेर परीक्षणाचे सर्तींत परीक्षण बरयता जाल्यार फक्त सर्ती खातीर बरयता. म्हाका नव्या पिळगेच्या संदर्भात उलोवपाक जाय, कारण आमकां नेक्स्ट जनरेशन कितें कोण हाची चिंता आसा आनी दर एका साहित्यकाराक हो हुस्को आसा. कवी म्हणून, कथाकार म्हणून, समीक्षक म्हणून, कवी म्हणून, समीक्षक म्हणून, बरोवपी म्हणून, कवी म्हणून, सगळ्यांक तुमचे मदले जे जे कोण ज्येश्ठ साहित्यीक वा बरयतात तांकां दिसता फुडें घडपाक जाय. हांव एक बरो सुजाव दिता जो हांव करता. यू कॅन बी अ मेंटर टू द बडिंग रायटर, बडिंग पोएट. हें जर स्वता इतलें सुद्दां केलें हांव दोगांक घडयतलो. कारण अक्षर दामोदर ही कार्यावळ जेन्ना जाली 2018-19 तेद्या वेळाचेर ऑडियन्सांतल्यान दामोदरबाई मावज्याक एक प्रश्न विचारिल्लो आनी मातसोसो थोडोसो बोबाळाचो सूर आयिल्लो की तुवें दुसरो दामोदर मावजो घडयला वय. बाईन खूब लोकांक घडयल्या कथेच्या मळाचेर, कादंबरीच्या मळाचेर केले, पूण बाई सांगना.
सांगपाचो मुद्दो म्हणजे बी अ मेंटर. हांव करता तें काम हें आमच्यांनी करूं येता. अनुवादाचो विशय निश्चितच आसा. कार्यशाळा आनी सातत्यान मार्गदर्शन हें म्हत्वाचें आसा. गोंय विद्यापिठांत 27 आनी 28 तारखेक हो जो वदयच्याना हुस्को परगटयता कथेच्या मळाचेर काम जायना म्हणून कथा संमेलन, युवा कथा संमेलन आयोजीत केल्लें आसा. ताज्या खातीर रितसर मान्यताय घेतिल्ली आसा, पयशांची वेवस्था केल्ली आसा आनी आमी मिनिमम 20 कथाकार, बडिंग कथाकारांक ऑलरेडी संपर्क साधला. तांच्यो कथा येवपाक लागिल्ल्यो आसा. राबिताचें शिबीर जातलें आनी जशें भाई मावजो चंद्रकांत केणमी ज्या पद्दतीचें मिनी कथा संमेलन करून मार्गदर्शन करताले 1 to 1 तशा पद्दतीचें काम जावप भोव गरजेचें. आनी तुमचे खातीर सांगतात नव्या एका फुडाराच्या दृश्टींतल्यान की एक प्लॅटफॉर्म वेगवेगळ्या जर्नलान, वेगवेगळ्या नेमाळ्यांनी, वेगवेगळ्या दिसाळ्यांनी जे आसा ते प्लॅटफॉर्म तुमचे कडच्यानूच घेवपाची संद जावपाक जाय. आमी सगळ्यांनी घेवपाची संद जावपाक जाय. दूरदर्शन आसा, आकाशवाणी आसा, ब्लॉग्स आसात. आमी पयरूच कोंकणी ब्लॉग म्हणून गोंय विद्यापिठांत सुरू केलो. तातूंत विद्यार्थ्यांच्यो कविता, विद्यार्थ्यांचें समिक्षण, विद्यार्थ्यांच्यो कथा आस्पावीत आमी केल्ल्यो आसा आनी पयलो रिस्पॉन्स खूब बरो आयिल्लो आसा. हें जर करीत, ह्यो बारीक बारीक बेजिक्स गजाली करीत जाल्यार फुडारा विशीं हुस्को बाळगुपाची गरज ना. सगळ्यान आनी एक म्हत्वाची गजाल सोंपयता की हांव बरोवपी, म्हाज्या मदीं देवान एक बरोवपाची प्रतिभा दिल्ली आसा, ईश्वरी देणगी आसा. ही गजाल पयलीं मानून घेयात, एक पॅशन दवरात, एक व्यासंग दवरात आनी ते नदरेंतल्यान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करात. कोंकणी साहित्य रचून सुद्दां तुमी पुरुशार्थ गाजो येता इतलेंच सांगता. भोव सुंदर गजाली सांगल्यो तुवें. टायटस तुका एक मिनटान समाप्त करताय जाल्यार कितें फुडाराक जावच्यो गजाली कितें सांगूंक आसा जाल्यार मागीर तुमकां दिता एक 4-5 प्रश्न आमी घेवया तुमचे तो. जेवणाक वेळ जाताना उलोवन वचो, जेवण जाल्ले तक्षणाय उलोवन वचो. आतां जेवणाक वेळ जाताना हांव एक शब्द उलयता आसा ते येच्चेमान सांगलेल्याच्याच वयर कविता या बरप त्या वेळाच्या समकालीन त्या कालाक संवेदनशील जावन आसा जाय. तें प्रो लायफ आसा जाय. आतांच्या काळार प्रभुत्वाच्या विरोध उलोवंक सादच नासलेल्या एका काळाचेर प्रभुत्वाच्या विरोध न्यायाच्या कुशीन उलोवचें गरज आसा. मुखल्या दशकांत तें काम जायचें अशें हांव चिंता. तितलेंच. तितू गजाल काळाक स्पंदन जावची गजाल आसा ती तसलें साहित्य आमच्या मदें जे आतां हांव तुमी सगळें सत्र आयकलां. आमच्या फाटल्या दशकांतली आमची प्राप्ती आमकां वेळ ना. एक 10 मिनटां भितर आमी 8-10 मिनटां भितर संपयचे. कोणायकी सुचाव आसा जाल्यार, कोणायकी ॲड करूंक आसा जाल्यार, कोणायकी आमच्या फुडाराक कितें करूं येता साहित्याचे दृश्टीन सांगूंक आसा जाल्यार हांकां दुसऱ्या भासांचें कंपॅरिजन आमकां नाका. इंग्लिशान कितें जाता, हेर भाशेन अशें पुरो जाता तें आमी करीचें म्हणचें नाका. आमचे लिमिटेशन्स आमी मतीन दवरून आमकां कितें करूंक जाता फुडल्या दशकांत. एक कोणी आसल्यार एक 3-4 हांव चान्स करून दिता, संदी घेवन कोणी आसल्यार येता, नाहीतर आमी संपया. हांव जाणा तुमकां भूक लागल्या आसतली, थंय जेवणाक लायन लागल्या ऑलरेडी. कोणाक सांगूंक आसा? चेतन बाब आनी कोण आसा? म्हाका दिसता उदळ हनुमान बाबान म्हणिल्लें की आपणें मेंटर जावचो आनीक भुरग्यांक मार्गदर्शन करचें. दोनी हें जर पळयलो म्हळ्यार जो कवी आसा, जो मेंटर जातलो तो आनीक भुरगीं शिकतलीं हांचो टायमाचोय बी हें मेळप हें खूब कुस्तार जाता. ताजे परसय सपोज जर कवितेचेर दर्या एक एग्जाम्पल म्हणून सपोज कविता ट्रस्ट घेता, दुसरी सपोज जर भाशा मंडळ घेता आनी ताणें सपोज जर असल्या प्रस्थापीत कवी लेखकांचे सपोज जर व्हिडियोज तयार केले आनीक सपोज जर तातूंतल्यान जर गायडन्स दिलें, जशें युनिवर्सिटी तांचे अवेलेबल आसा, सो अशे तरेन सपोज जर इजिली अवेलेबल यूट्यूब व्हिडियोज केले आनीक चॅनल करून सपोज तशें जर केलें जाल्यार ताजो खूब फायदो जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. मॅडम सांगा, तुमचें नांव सांगा. म्हजें नांव मारिया डिकॉस्टा. हांव एक्चुली इंग्लीश लिटरेचराची प्रोफेसर, पूण म्हाका कोंकणी भाशा
मस्त बरी लागता आनी कविता ट्रस्टान कितले प्रयत्न केला पळय ताका हांव आभारी आसा आनी तुमी इतले चड आनी चड फेमस केले हे प्रोग्राम ताकाय हांव तुमकां हॅट्स ऑफ म्हणटा आयवन सेरावने फादर हे ड्रामा बरयता पळय ऑल्विन सराव ताची हे ड्रामा हांव केद्दाळय चुकयना इतली ती भाशा कोंकणी भाशा ताणें तितली उंचार हाडला आनी आमी ताका मस्त आनी मस्त प्रोत्साह दिवचे कोंकणी आमची मायभास आनी ती नॅशनल भाशा जावन आसा पोएट्री की आमी कविता की आमी चड इम्पॉर्टन्स आनी नॉवेल्साक कादंबरीक की चड इम्पॉर्टन्स दिवचे देव बरें करूं तुमच्या आनी कोंकणीन बरयल्यार आनी बरें जातलें जालें म्हूण चिंता कोंकणी म्हळ्यार रोमन स्क्रिप्ट या तुमची आशा आसा ती हय म्हजी आमच्या मध्ये हांगासर कोंककन्वर्टर.com म्हणले एक सुविधा आमच्या विश्व कोंकणी केंद्रान दिल्ली आसा चड एक 8 वर्सां जाली ती आमची दशकाची प्राप्ती आसा फाटल्या दशकाची प्राप्ती तुमच्या युनिकोडान कितेंय तुमी एका रोमन स्क्रिप्टान जाल्लें नागरींत वाचूंक जाता कन्नडी लिपींत वाचूंक जाता तशेंच कन्नडी लिपींत जाल्लें नागरींत ह्या रोमन स्क्रिप्टान आसा ताची सुविधा जायत्या जाणांक हाची खबर ना आमी एक हें सांगूंक जाय लोकांक उडूच्या सत्रांत तें उल्लेख जाल्लो ना पयल्यांच्या आमच्या पयल्यांच्या ह्या विशयान जायत्यो गजाली आसात मॅडम तसो उपयोग तुमी करूंक जाता आनी कोणाक उलोवंक आसता एकल्या चान्स दिता मागीर आमी संपया हॅलो ओके हांव संपयता कित्याक म्हळ्यार हांवें उलोवचें आसलें मदें मदें हांव तुमी उलयता आसतना त्यो गजाली सांगल्या हांव चड लांबोवंक वचना जायत्यो HM एक 5 पॉयंट्स अन्वेशा आनी चोपडेकरान टायटसान तसोच एक पॉयंट मेळयला तांचो सांगलोच काळाक स्पंदन जावची गजाल आसा ती मेळयल्या भोव अपुर्बायेन फाटल्या आमच्या कोंकणी साहित्य फाटल्या दशकाची आमची प्राप्ती आनी फुडारा विशयान आमी कांय आलोचन्यो हांगासर केल्ल्यो आसात कांय आयडियाज आयिल्ल्यो आसात कांय तुमच्या मदें आनी कोणाक आसा जाल्यार आमकां फोनाचेर या अशें व्यक्तिगत मेळटा सांगूंक सादी आसा आनी ही हांगासर ज्यो आयडियाज आयिल्ल्यो हांव खंडीत जावन वेगळ्या वेगळ्या इन्स्टिट्यूशन जे आसात तांकां पावयतलो जें करूंक जाता ताचे एक नक्षा आमी तयार करतना प्लॅन ऑफ एक्शन आमी कितें करूंक जाता फुडल्या 10 वर्सांनी हें आमी थारायतल्या आनी मुखलें दशक कोंकणी साहित्याक बरें जावं दी गिरेस्त जावं दी साहित्यानी की आमच्या राष्ट्र मट्टार आंतरराष्ट्रीय मट्टार पावून दी आमकां सगळे वळखून घेवन दी आमच्या साहित्या मारिफात अशें बाळगून ही हो सत्र हांगासर संपयता देव बरें करूं सोमेस्ता हॅलो आतां हांव किशू बारकुर्माम हांकां आमगेले पॅनलिस्टांक पुराय मेमेंटो आनी आमगेले मॉडरेटर मेल्विन रॉड्रिगस हांकांय मोमेंट दिवका म्हणून निमगून घेता HM पेर्नाल सर अन्वेषा सिंबॉल डॉक्टर हनुमान चोपडेकर टाइटस नोरोना आणि मेल्विन रॉड्रिगस बाब धन्यवाद देव बरें करो